चवथीचे वातावरण अजूनही आसा। कांय कडेन 21 दिसाचो बाप्पा मुक्कामाक आसा। काल शेनवारा फुगड्यो दिंडी घालून गणपती मुखार चवथीचो घोस काडलो। लाडक्या बाप्पा बरोबर सुख दुख्खाच्यो बऱ्योच गजाली केल्या उपरांत भुरग्यांनी मजा मारल्या उपरांत सांज वेळार 11 दिसाचे गणपतीच्या मुर्तीचे विसर्जन जाले। पळोवया विविध वाठारांतले कांय उमेदीचे खीण। पेडण्या कोरगांव वाठारांत दर वर्सा 11 दीस सार्वजनिक गणपती पुजतात। अंदूच्या उत्सवातय कोरगांवच्या सार्वजनिक गणेश उत्सव मंडळान विविध सांस्कृतिक, धार्मिक आणि कलात्मक कार्यावळी घडोवन हाडल्यो। ते भायर 11 दिसाच्या गणपतीचे विसर्जन जाले। कोरगांवच्या गणेश उत्सव मंडळान विसर्जन गाजोवन सोडले। पळोवया कांय उमेदीचे खीण। सन्मानगढ़ गणपति बाप्पा को सलामी देगा। सलाम सन्मानगढ़ सन्मानगढ़ विसर्जन। गणपति बाप्पा वर्षी
गणपती बाप्पा आणि वास गणपती बाप्पा Jaya